प्रॉपर्टी व्यवहारांचेर स्टॅम्प ड्युटी वाढली. 50 लाखावयल्या व्यवहाराचेर पूज्य 50% वाढ. रियल इस्टेट वाले म्हणटा 50 लाखाच्या स्लॅबाक हात लावून आशिल्ल्यान सामान्याक थाकाय. यूके विजाचो इश्यू तडीक लावपाचे घरमंत्री अमित शहाचे उतर. मायनिंग ब्लॉक एक्सपोर्ट ड्युटीचेर चर्चा. घरमंत्री उपराष्ट्रपतीची गाठभेट आटपून मुख्यमंत्री गोंयांत. कला अकादमीच्या कामाक टॅक्टो बिल्डर्साक नॉमिनेट करपाची सुचोवणी कला संस्कृती खात्याचीच. काब्राल म्हणटा फायल मागून चौकशी करता. मुख्यमंत्री सांगता तशी कारवाय. गोंयांत पहिलीच सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रीड फेरी सुरू. 4 कोटींची फेरी चलतली. चोडणा पणजे मार्गार 60 पॅसेंजरांची तांक. केंद्रीय मंत्री सोनोवालान फ्लोटिंग जेट्टी केली लॉन्च. मुरगांव बंदराचो सुधार. टर्मिनला उपरांत क्रुजाचो आंकडो वाडटलो. आयात निर्गत वाडटली. काम धंदो रोजगाराच्यो संदी. मोपा आंतरराष्ट्रीय दाबोळे देंवतल्यो देशी फ्लायटी. मुख्यमंत्री उलयलो. पीडब्ल्यूडीत 500 इंजिनियर उणे. आशिल्लो स्टाफ मरून काम करता. सरकारी बिल्डिंगो राज्य आनी नॅशनल हायवे ड्रेनेज रिपेर पीडब्ल्यूडीचेर कामाक कळाव जातलो. मंत्र्यांचो अलर्ट. कर्नाटकाच्या शिक्षण संस्थांनी हिजाब बंदी लागूच. हिजाब बंदीचेर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाचो विभाजीत निवाडो. प्रकरण पावले सरन्यायाधीशाकडेन. वतले 3 जुईज वा मोठे खंडपीठाकडेन. आणि धुळेरात जुलै मेरेन टॉप रेफरी टीम ऑफिशियलाक विमो. चलयांक अंडर-14 अंडर-17 लीग सर्ती. प्रोफेशनल लीग लायव्ह. कायतानाचे विजन. 100 वयर क्लबांच्या तेक्याचो दावो.